बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हे मागणी आयचे आमी 7 हातांनी भेटयलं. सगळे आमचे प्रश्न, आमचा पिडा रोग, आमचे आडकोळी ताचे वरवीं सुटका आमकां मेळूंक मागुया, पेखोणी मागुया. म्हाका कोणें आतांच कळयलं, कोणाक जायत्यो त्यो भुरग्यां नासलीं, हांगा मागण्यांक आयलीं आनी देवान हे बायलेचो कुसवो उक्तो केलो आनी गोरेब्याक भुरगे फावो केले. आनी एक भयण गेल्या सुमारान तिचो आंकोणो कातरपाचो आसलो. GMCन सांगलें थिंगासर हो आंकोणो कातरूंक जाय बोटा पांयांचो. 7 हातांनी उलो मारलो आनी 7 हातांनी तिका निवारली. तिका दोतोरान दुसऱ्या दोतोराक दाखयली आनी दोतोरान तिका सांगलें वच, गरज ना कातरपाची. 7 हातांनी तिका निवारली. आनी घरा बसलो. हे बायलेक सुमार 8-9 फावटी मिसकॅरेज जाली. मागण्या घेताली. देवान तिचो कुसवो उखडलो. भुरगे तिच्या कुसव्यान आसा. फाल्यां तिचें ऑपरेशन आसा. 9 म्हयने भरले. देवा कारगा दिवया. आमचो बाबाट जागो करया आनी दर एक मिनीट, दर एक सेकंड मागण्यांचो कुरिपेन आमी सारुया. जायती आमच्या मागण्यांक, आमच्या प्रश्नांक जबाब मेळटले, पेखोणी सुटका आमकां मेळटली. 7 हातांनी उलो मारया. सगळीं बरोबर आमी 7 हातांनी वरवीं जे मागणें जेजून आमकां शिकयलां, हे मागण्या बरोबर सगळी आमची मागणी जी सगळी हांगासर आसा, जे येवंक पावोंक ना, जे कोणी मागीर लेट येतली. आनी जायत्या लोकांनी आपल्या पासून मागोंक लायलां आनी जायते पेखोणी आमकां मेवल्यो. ताचे पासत सगळी आमची मागणी एकठांय करून एकाच ताळ्यान जे मागणें जेजून आमकां शिकयलां, बापाक आमी उबारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. 7 हातांनी सायबिणीचो जायतो मोग आसलो. सायबीण ताका एक दीस दिश्टी पडली आनी एक घूट तिणें ताका उक्तो केलो. आपूण कुडी आत्म्याचे स्वर्गार गेल्या म्हणून 7 हातांनी घोट उक्तो केल्लो. तर हे सायबीण आमी उलो मारुया. तिची मजत आमकां मागुया जेन्ना आमी मागण्यांत वांटो घेता. नमान मरे कृपेन बदली सोरेस पोजे थाय सा ओस्तरा मदे सदव आनी सदव जपू जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माई, आमा पापया हाते विनदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सगळीं बरोबर पवित्र रित्वेक महिमा दिवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. सुरवातेक गायन घेतले अमेझिंग ग्रेस. देवाची कृपा विचित्र. आनी 7 हातांनी कृपा आपल्या जिवितान अणभवली आनी देवाची कृपा लोकांक पावोशी केली. आपूण जिवो आसतना आनी 800 वर्सां उपरांत, 8 शेंकड्या उपरांत 7 हातांनी आजून लेगून जो कोण ताका उलो मारता आपल्या भक्तांक देवाची कृपा मागून धाडटा. आमचे हात उक्ते दवरी आमी गायन घेतलें अमेझिंग ग्रेस. आमचे हात उक्ते दवरी देवाची कृपा आमकां मागुया, पवित्र आत्मा आमकां मागुया. 7 हातांनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो, पवित्र नितळ निर्मळ आमकां करून मागुया. देवा लागीं जायना म्हणटा तें कितेंच ना. आमचो देव अजापाचो, मिलाग्रींचो. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Too many days
आमचे हात उंच घालुया आमचे हात देवाक वयर उबारुया Praise God, 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 praise God. सगळी बरोबर Praise God, 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 praise God. कान दिवन आमी देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर मोहिमा तुका सोम्या आनी ताणेन तांकां सांगलें आख्या संवसाराक वचात सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात बाबाट दोरीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली पूण बाबाट दोरीना जातीत ती खास्तीचें फॉर्मोण घेतली बाबाट दोतल्या सवेम ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं नव्यो भासो उलयतलीं सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडे वताचेर हात दवरून ती तांकां बरी कोत्तली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता बसूया मोगाच्या भावणून सात हातून सगळे उर्बेन उमेदीन ह्या प्राचीत काळान गांवांनी भोंवून खेडे गांवांनी भोंवून जेरूच्या कोश्टांचेर नियाळ कोत्तालो जेरूच्या कोश्टां मोनाचेर नियाळ करून जायते ओतमे सालवार कोत्तालो जे देंवचाराच्या ताब्यान आसा पातकान आसा तांच्या जिवितान नवसणी हाडटालो जेरूच्या खुर्साची खबर करून जेरूच्या गायांची खबर करून जेरूच्या कोश्टांची खबर करून जेरूच्या वळवळ्यांची खबर करून लोकांक तो सोडवून हाडटालो जायत्यांची काळजां जेरूच्या मोगान जिखून घेतालो मोगाच्या भावणून आयज सात हातून मान दिता आनी ताचेच वरवीं आमी आयज देवाचे उतराचें नियाळ आमी कोत्ता तो मागता आमचे पासत तो जिवो आसा जेजू बरोबर सासनाच्या सासनाक मोगाच्या भावणून एक दीस एक बायलेक एक विजन दिश्टी पडली आनी ती विजनान पळयता स्वर्गीचें राज आनी हो दिसांतलो सात हातूंच्या फेस्ताचो परबेचो एक व्हडलें लांब पुरसांव स्वर्गीच्या राजान काडलां हे पुरसांव जिव्या देवा मुखार वयता आनी मोगाच्या भावणून ह्या पुरसांवान सात हातूंक मानाचो जागो दिलो सात बोक सगळे गायनां करून व्हडल्या मानान व्हडल्या खुशालकायेन आनंद भरीत गायनांनी सात हातूंक ताच्या फेस्ता दिसा मान दिता ही भयण ही वस्तोरी पळयता तर मोगाच्या भावणून 8 शेकडे जाले सात हातून मेल्यार पूण तो जिवो आसा तो सासनाक जियेता जेजू बरोबर
ही व्हडली मिलाग, कित्याक आपल्या जिवितान जायत्यो ओचोऱ्या मिलाग्री ताणें केल्यो, पूण ताणें जेरुच्या मोगा खातीर आपल्याकूच पाठ केलो, आपलो खुरीस घेवन तो जेजू पाडल्यान चल्लो. जायत्या जाणांक ताणें मरणांतली निवारली, जायत्या जाणांक मेलेल्यांक ताणें जिवे केले, जायत्या जाणां वयले देंवचार काडली, जी कोण मरोन गेल्लीं खबरूच नासली तांकां लेगून ताणें हाडून उबी केली. मोगाच्या बाब सात हातून तोरणाटे पिरायेर म्हातारो कसो न्हय, तोरणाटे पिरायेर पिडेक सांपडोन कोश्टांक सांपडोन मरून गेलो. तो केन्नाच देवाचेर गुणगुणूंक ना, देवाचेर वायट उलोवंक ना. देवा तो म्हजे सवें म्हज्या वरवीं इतल्यो सगट ओचोऱ्या मिलाग्री केल्याय, पूण तुज्या लागीं म्हाका बरो करूंक जाता. ताणें सगल्या पासत मागलें, पूण जेजू लागीं आपलो खुरीस काड, आपली पिडा काड, आपल्याक आनीक वर्सां जिवपाक कुरपा दी ताणें मागोंक ना. जेरूच्या खुर्सान ताणें वांटो घेतलो, जेरूच्या कांट्यांनी ताणें वांटो घेतलो, जेरूच्या गायांनी ताणें वांटो घेतलो, जेरूच्या वळवळ्यान ताणें वांटो घेतलो आनी जायत्या जायत्या लोकांक पेखवणी हाडली. आयज आमी जायतीं जाणां मागण्यांक आयल्या सात हातोनीक मान दिवन, कित्याक आमी जाणा आमी मागता ते सात हातोनी वरी मेवतले आनी सात हातून आमकां जेजूची पावयतलो. हे सातां भक्तांक मोगाच्या न्हय, ही कुरपा आसा, कुरपा आसा आमकां स्वर्गार पावोवंक. एक दीस सांत फिलीप नेरी ताजेशी एक पातकी वस्तोरी आयली आनी पातकी वस्तोरीन ताका सांगलें मोत्ता आसतना, म्हाका एक भास दी, जी देवान तुका कुरपा दिल्या ही म्हाका दी आनी म्हज्या पातकाचे बोगसोणे म्हाका मेळोवंक देवा लागीं माग. आनी मोगाच्या बाब म्हणून फिलीप नेरीन तिचे पातकाची खास आनी पातकाचे वजें आपल्याचेर घेतल्यान देवाक सांगलें, तिच्या पातकाचे फारीकपण दिवपाक हांव तयार आसा, तिका एक कुरपे बरीत मरण दी. आनी मोगाच्या बाब म्हणून ती बायल देवाचे कुरपेन मेली आनी स्वर्गांत थावन एक कागदाचो कुडको पडटा तो ताणें पळयलो आनी ह्या कागदाच्या कुडक्यार देवान बरयलेलें, हे बायलेची पातकां तुवें घेतली पूण ती हांवें माफ केली. मोगाच्या बाब म्हणून सातां भक्तांक कुरपा आसा, जी कुरपा आमकां ना जायते पडे पातकी घातकी बेईमान बोदमास देवाचेर जायती पातकां आसा, पातकाची खोतां आसा आनी जायते पडी आमच्या लागीं आमच्या पातकाचें वजें काडूंक जायना आनी ताका लागून सातां भक्तांची गरज, आमकां सात हातोनीची गरज, आमकां देवा लागीं मागोन कुरपा मेळपाक आमकां आनी आमच्या घोराब्यांक. मोगाडा बाब म्हणून गेल्या बुधवाराक आमी सात हातोनीचे मागणें करता आसतना दोन स्टेशन्स, पयलें स्टेशन सेकंड स्टेशन जेरूच्या खुर्साचे वाटेचे आमी केल्लें. पयलें स्टेशन पयलें स्थान जेरूचेर मरणाचें फर्मोण मारता, दुसरें स्थान जेरूच्या खानार खुरीस घालता. मोगाच्या बाब म्हणून आयज तिसऱ्या स्थानार आमी नियाळ आमी कोत्तेले आनी सात हातोनीच्या मजतीन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी कुरप्यान आमी बोत्तेले. हे तिसरें स्थान आमकां सांगता जेजू पयले पावट दोरनीर पडटा. देवाची उतर आमी आयकुया, जेजू पयले पावट दोरनीर पडटा. क्रिस्ताचें बोळ म्हजे थंय वस्याक, म्हज्या वसप थंयाची वडवीक खुशेन करतलो, कित्याक जेन्ना ओस्कोत तेन्ना हांव बोलवण. बागयोन पावलूस सांगता, जेन्ना वचकोन तेन्ना बोलवून, कित्याक देव म्हाका कुरपा दिता. मोगाच्या बाब म्हणून जेजू आमच्या सगल्यांच्या पातकांच्या भारान पयले फावट जमनीर शेवटता, पूण देवाचे कुरपेन उठ्ठा आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवंक खुर्साचेर उठ्ठा जेजू. मोगाच्या बाब म्हणून जायते फावटी आमची जोगणी झुजां, आमची केस्तांवां, आमच्यो गाळयो, आमचे शिराप, आमी जायते फावटी आमच्या काळजान राग घेवन रावता. विकाळे सोरोप कशें काळजान वीक आसा, आमच्या काळजान वीक आसा, आमच्या पोटान उजो आसा, काळजां ओतम्यान उजो आसा दुस्मानकायेचो. आमी राग काडूंक सोदता, आमी कोणाचो घात घेवंक सोदता, आमी कोणाचो रिवेंज घेवंक सोदता. मोगाच्या बाब म्हणून जाणा जावया
आमी तर दुसऱ्यांक बॉक्स सोणें दिना आमकां देवूय बॉक्स सोणें दिवचो ना आमी तर लोकांचे कोंत घेवंक सोदता लोकांचे रीण आमी जे लोक आमच्या रिणान जे आसा आनी आमी रागाचे रीण घेवन रावले आमी तर दुसऱ्यांक बॉक्स सोणें दिना देवाचें बॉक्स सोणें आमकांय मेळपाक ना मोगाच्या भाव म्हणून जायते फावटी आमच्या काळजान राग आसा द्वेष आसा रिवेंज आसा देवाची उतर आमकां कितें सांगता देवाची उतर आमकां सांगता कोणी तर तुजें चुकलो ताका बोगस 7 फावटी न्हय 70 फावटी बोगस मोगाच्या भाव म्हणून म्हणजे कितें हिशोब नासतना बोगस कित्याक देव आमकां हिशोब नासतना बक्षिता आनी पडलेले फावटी देव आमकां कुरपा दिता नव्यान उबें रावंक नव्यान आमचें नवें जिवीत सुरू करूंक देव आमकां आदार करता मोगाच्या भाव म्हणून जेजू आमकां सांगता तुका तो राग आसा कोणाचोय तूं मागणें करूंक हांगा आयलाय वच पयलो तुज्या दुस्मानांक बोगस तूं आयलाय हांगा तुजी भेट दिवंक देवाक तुजी मागण्याची भेट देवाक दिवंक आयलाय देवाक भेटूंक आयलाय वच पयलो तुज्या बाबाक आनी भयणीक बोगस आनी मागीर यो आनी भेट तुजी भेटूय तुजें मागणें देवाक पावतलें मोगाच्या भाव म्हणून जायते फावटी जायते मागता आनी आमकां मेळना कित्याक काळजान राग आसा सोरपा भाशेन आमच्या काळजान वीक आसा आमच्या काळजान आमच्या ओतम्यान उजो आसा रागाचो द्वेष आसो आनी ताका लागून मोगाच्या भाव म्हणून आमकां पेकोणी मेळना एक गूट तुमकां सांगता जायतो लोक आयज सीख आसा कित्याक तांचे भितर हो रागाचो उजो आसा आनी ह्या कॅमिकल रिएक्शनाक लागून ताका तरेतरेचे आल्सर जाल्या कॅन्सर जाल्या ब्लॉक जाल्या मायग्रेन हेडेक जाता स्पॉन्डिलायटिस जाल्या गोमटी दोल्ल्या गोमटी जोड जाल्या मान दोल्ल्या पेंगटाचे प्रॉब्लेम कसले प्रॉब्लेम आसा गोमटेचे फाटीचे लांब्स जाल्या आल्सर कॅन्सर जाल्या ट्युमर जाल्या मोगाच्या भाव म्हणून हो राग आमकां बऱ्याक पडना हो राग जो आमच्या काळजान आसो देवा आमकां उक्तो करुया एक दीस एक गँग लोकांचे एक ग्रूप लोकांचो आपल्या कोपेलांक मारूंक सोदता कित्याक तांकां कोपेलांचो ह्या पाद्रीचो राग आसलो आनी ताका मारूंक सोदता आनी मोगाच्या भाव म्हणून जेन्ना ती बाई सोदता ह्या कोपेलांक मारूंक देरेपेंत थिंगासोर एक मांक उबो जाता एक फ्रायर उबो जाता आनी फ्रायर मांक म्हणजे एक पाद्री आनी मोगाच्या भाव म्हणून तांकां हो पाद्री हो मांक खोरायन सांगता वचात पोत्ते पांयांनी वचात जे पांयांनी आयल्या पोत्तून वचात हे कोपेलांक कांयच वायट करिनाका आनी ते हो फ्रायर हो पाद्री थंयचो नाच जाता आनी ह्या लोकांक गमोन येता हो पाद्री जो उलयला हो जण असो सांत हातून आनी ताणें ताका सांगलें वचात घरा वचात ताका कांयच वायट करिनाका मोगाच्या भाव म्हणून सांत हातोनीक नाका आमच्या काळजान राग घातलेलो आमी दुस्मान काय घेवन जियेलेली एक दीस मोगाच्या भाव म्हणून एक नायट म्हणजे त्या काळार एक टायटल असली हे जे सोल्जर जे आसताले जे झुजान यशवंत जाताले व्हडले झुजारी आसले ताका टायटल मेळताले नायट म्हणून आनी ताका मानाचो जागो आसलो व्हडलो रेस्पेद आसलो गांवान देसान राजा मुखार पोरजे मुखार व्हडलो मान आसलो आनी असलो एक नायट झुजाक गेल्लो आनी त्या दुस्मानाच्या हातान तो पडटा आनी तो जोखमी जाता तोर्स ताच्या हाताक लागता आनी हो जोखमी जावन सगलो निराशी जाता सगलें बोल ताचें मोडटा आनी तो सांत हातोनी कडेन मागता सांत हातोनीचे ताका देवस्व आसलें सांत हातून म्हाका बरो कर म्हाका बेगीन बरो कर आनी सांत हातून ताका सांगता तुज्या दुस्मानांक बोगस तुज्या दुस्मानाचो राग धरून रावना काय दुस्मान काय खबर कर आनी तो म्हणटा बरें ताचो गावो बरो जाता गावो सारको पेकता पूण मोगाच्या भाव म्हणून एकदां गावो पेकलो हो नायट रागाव जो राग ताच्या काळजान आसलो पोत्तून हो राग भायर काडटा आनी म्हणटा आतां ताका दाखयतलो ताका कातरून कोबार करतलो मोगाच्या भाव म्हणून जेन्ना तो व्हडली येवजण व्हडली मांडणी आपले तोकलेन हाडटा हो गावो ताका पोत्तून जाता हो गावो जो पेकलोलो ताका पोत्तून जाता आनी तेन्ना तो
काळजांतान देवा लागीं आनी सांत हातून लागीं बोगसोणें मागता मोगाच्या भाव भयणीनो ताचो गावो पोत्तून बरो जाता गाव्याक ताच्या पेकोणी मेवता मोगाच्या भाव भयणीनो सांत हातून नाका आमी रागान रावलेली आनीक एक गूट तुमकां सांगता आमी जायते फावटी आयकता हॉन्टेड हावस देंवचार बसला घराचेर कित्याक जायते फावटी ह्या घरान जी मनशां मेल्या काळजान राग घेवन मेल्या आनी मनशां स्वर्गार पावूंक ना ती ह्या संवसारान उरल्या देंवचारां जाल्या आल्मा मेलेली आल्मा जांकां सुसेग ना शांती ना कित्याक देवा थंय ती पावोंक ना स्वर्गार पावोंक ना कित्याक ताणें दुस्मानांक बोगसूंक ना आनी देवान तांकां बोगसूंक ना आनी मोगाच्या भाव भयणीनो ही आल्मा घरांत आसा ह्या देंवचार घरांत आसा त्या घरांत त्या बाटान शांती ना सवस कांय ना मोगाच्या भाव भयणीनो जो मनीस राग घेवन मोत्ता आपल्या काळजान राग धरून मोत्ता तो स्वर्गार पावना तो इफेन्नान पावता आनी ताका लागून जेजू आमकां सांगता तूं जीव आसतना तुजें कोंत सगलें कोबार कर झगडीं केसां दुस्मानकाये कोबार कर जीव आसतना सगलो मेकळो जा नाल्यार जोडटेच्या दिसांत तुजेर फॉर्मोन पडटली आनी फॉर्मोन खास्तीचें सासनाचें मोरनाचें इफेन्नाच्या उज्याचें जंय मोरण कोबार जायना जंय उजो कोबार जायना जंय किडो कोबार जायना हांगा कोणी तर काळजान राग घेवन आसा जेरूच्या मोगा खातीर त्या मनशाक बोगूस तूं सात हातांनी मान दिवंक आयलाय बोगोस आनी सात हातान तुका कुरपा दिता हातांची हातां तुका पेकोणी मेवतली हातांची हातां तुका सुटका मेवतली हातांची हातांच्या घरांसान घराब्यांसान देंवचार भायर सरून वयतली मोगाच्या भाव भयणीनो खुर्सार लेगून हुमकळटा आसतना जेजूक स्वास घेवंक जायना जेजू तळमळटा वळवळटा ताजे दुस्मान ताचे मोस्कोरे कोत्ता खेबाडा कोत्ता आसता ताका म्हणटा तुवें दुसऱ्यांक बरें केलें आतां तुकाच बरो कर पळय तुका कितले घाये जाले तुवें दुसऱ्यांचो भार उणो केलोय तूं सायज तुजो भार लोवू कर तुवें मेलेल्यांक जिवे केले आयज तुका मरणांतलो साल्वार कर जेरूची खेबाडा कोत्ता मोस्कोरे कोत्ता आसता जेजूक तोरी आसतना जेजू मोतचे आदी बापाक एक मागणें कोत्ता बापा बोगोस तांकां ती नोकळो ती कितें कोत्ता ती बापा बोगोस तांकां ती नोकळो ती कितें कोत्ता ती खुर्साचेर उमकोळटा आसतना जेजू आपल्या दुस्मानांक बक्षिता तर म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं दुस्मानांक बोगसूंक जायना गाय मोगाच्या भाव भयणीनो आतांचे आतां थाराव घेवया एक डिसिजन घेवया आमच्या काळीज आनी आत्मा आमकां सांगता घडीक ना ताका बोगशी नाका ताणें तुका वायट केलां जायते त्रास केल्या तुजें नांव पिड्यार केलां तुजे फोटकिरी घरांनी घातल्या तुका लोजयेन घातला तुजो रेस्पेत वगडायला तुजें नांव बाजारान घातला बोगशी नाकाय मोगाच्या भाव भयणीनो हो ताळो जोचे लागीं उलयता आनी तुका सांगता बोगशी नाकाय हो ताळो देंवचाराचो हो देंवचार लेगून जेजू जेन्ना खुर्साचेर हुमकळटालो जेजूक सांगतालो ह्या लोकांक शिक्षा फावो कर ताचे शिराप घाल ह्या लोकांनी तुका खुर्सार मारला ताचे शिराप घाल पूण जेजू पोरजेचेर आशिर्वाद घालता कोणी तर हांगासर आसा ह्या कश्ट जाल्यार जेजू पासत वळवळटल्या जेजू पासत फोडटल्या जेजू पासत बोगोस जेरूचे रोगोत तुजो पिडा रोग धुवन काडटली जेरूचे रोगोत सगळ्याची आडकोळी धुवन काडटली नितोळ निर्मळ करून तुका सवस्काय शांती जेरूचे रोगोत तुका हाडटली बोगस मोगाच्या भावा बोगस मोगाचे भयणी दुस्मानकाये कोबार कर काळजान जे वीक आसा कोबार कर पोटान जो राग आसा दुस्मानकायेचो कोबार कर आनी देव तुका बक्षितलो तुज्या घोराब्याचेर तुज्या भुरग्या बाळांचेर तुज्या नातरां पोंटणाचेर तुज्या वावर धंद्याचेर देवाचें बेसांव येतलें आशिर्वाद येतलो मोगाच्या भाव भयणीनो सात हातून लोकां मदें जे दुस्मानकाय आसा ती कोबार करूंक जायतो वावुरलो लोजेची खबर मोगाच्या भाव भयणीनो
आमी सांगता जेजू म्हळ्यार मोग, देव म्हळ्यार मोग. आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूचे पाटलाव धरम. जेजून कितें सांगलें? कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुजो. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केलो तुजो. जेजू आमकां सांगता मोग कर आनी आमी दोत्ता राग, दुस्मानकायो, जोगणी, केस्तां, कितल्या घोराब्यांनी, कितल्या शेजाऱ्यां मदें, कितल्या सोयऱ्यां मदें, कितले बडी वाड्यान जे वावुरता काम करता मोगाच्या बाबडून. दुस्मानकायो, राग, जेन्ना आमी दुस्मानकायेन जियेता, देंवसार जेजूच्यो मस्कऱ्यो करता, देंवसार जेजूक हांसता. हांचे पासत मेलाय तूं, हांचे पासत मेलाय पळय ती म्हजी पाटलाव धरा. तांचे मदें मोग ना, तांचे मदें एकवट ना. ती तांचे सगळे आसा दुस्मानकायो. दुस्मानकायो आसा, राग, जोगणी, केस्तांव आसा. दुस्मानकायेचें वीक आसा, थिंगासोर देंवचार आसा, थिंगासोर जेजू ना. कोणाक बसोंक जाय, साकिस्तीन जाय ते कोदेली आसा. हे वाटेन कॉरिडोरान टीव्ही आसात, मी कोदेली घेवन चेअर्स घेवन बसचे. हांगा प्लास्टीक चेअर्स आसा, भितर सारकी वसात, प्लास्टीक चेअर्स भितर आसा. कोदेली घेयात, हांगासर कॉरिडोरान बसात आनी देवाची उतर बरे भाशेन माणसां घेवन आयकात. देव तुमच्या लागीं उलयता आनी देव तुमकां मागता तें दितलो. देवाचें घर भियें नाकाय, लॉजें नाकाय. देव तुका आयज हात लायता, सांत हातून तुका हात लायता, भियें नाकाय.